नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। खासगी कंपनीक दिल्ल्या लायटीच्या बिलिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट करतले रद्द। जीएलाक दितले कॉन्ट्रॅक्ट लायटीचो प्रश्न टप्प्याटप्प्यान सोडयतलो, वीज मंत्री मिलिंद नायकाचे उतर। फोंडेच्या बाजारकारांचो सोपो 20% वाडोवचो, मुख्यमंत्र्यान काडलो तोडगो। शेडी भायर आनी भितर बसतल्यांक दरेकी 6 आनी 12 रुपया सोपो, प्रस्तावाचेर बाजारकारांची शुक्रारा जाप। नुस्तेकारांची घरदारां सारवार करूंक CRZ कायद्यांत जाय दुरुस्ती, गोंयच्यान सरकाराचे शिष्टमंडळ वतले दिल्ली। अलिना म्हणटा नुस्तेकारांनी करचे रेग्युलरायझेशनाक अर्ज। ऑक्टोबर म्हणल्यार मयेचो कायदो अधिसूचित, राज्यपालान काडिल्ले सगळे प्रस्नाक दिले जाप। राज्यपालान बिल पास करपाची सरकार पळयता वाट, मुख्यमंत्र्याची मिडियाक जाप। मायनिंग चालीक लागले उपरांत ऑक्टोबर म्हणल्यार रिजनल प्लान घातले हातांत, गांवांनी मान्य करचे पडटले सेटलमेंट प्लान। काँग्रेस म्हणटा सरकार प्लान फुडें धुकलता। आणि विधानसभेक टेनिस स्टार नताशा पालाचे अभिनंदन। आक्षीचे नताशा भारताचे टिमीत, गोंयच्या टेनिस खेळाक उर्बा। खबर विस्तारान। अदानीची ऑस्ट्रेलियांत नवीन कोळशाची खण सुरू जाल्यार भारताक 100 मिलियन लोकांक लायट मेळटली। गोंय सरकारान आतांच हे विशीं केंद्र सरकारा कडेन उलोवन आपलो वांटो मेळोवपा खातीर यत्न करचो असो सल्लो विष्णून वीज मंत्र्याक दिलो। मात हे अदानी खातीर अच्छे दिन काय कितें अशी टिका विजयान केली। खासगी कंपनीक दिल्ल्या लायटीचे बिलिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करून जीएलाक कॉन्ट्रॅक्ट दितले म्हूण वीज मंत्री मिलिंद नायकान उलोवन दाखयलां। मात आपणे मांडिल्ल्या प्रस्नाच्यो जापो आयकूंक विरोधी पक्ष फुडारी सोडल्यार चडशे विरोधी आमदार सभाघरांत नाशिल्लेच। Till date, we had selected 2 information commissioners. They have not been taken. गोयचे कितले न्यूजपेपर इन्स्टिट्यूशन्स जी आसात ही मजिठिया आयोगाचे बेनिफिट आपल्या हांगा दितात, तुमी सडन करा। अडाणी ग्रुप आसा भारतांतलो प्रख्यात असो अडाणी ग्रुप, ह्या अडाणी ग्रुपान तांकां ऑस्ट्रेलियन गव्हर्मेंटा कडच्यान थंय कोल मायन स्टार्ट करपा खातीर तांकां एक हें मेळिल्लें आसा। भारतांतल्या 100 मिलियन लोकांक इलेक्ट्रिसिटी मेळटली। बाय 2016 this project will work and we will be able to get the electricity. So माझी मागणी आसा गोंयचे पॉवर रिक्वायरमेंट लक्षांत दवरून जर आतांच गोंय सरकारान अडाणी ग्रुपा कडेन उलोवणी करत, बिकॉज नाव ऑलरेडी दे हॅव एक्वायर्ड अ पोर्ट। पण आतांच मदीं बाब विष्णू वाघान सजेशन केलें की अडानी ग्रुपाक ऑस्ट्रेलियेक कोल ब्लॉक मेळ्ळा आनीक पावर तांचे कडच्यान घेवची पयलींच आमी बूक करचें म्हणून। हें स्पिकर सर एक इंग्लिशीन सेयींग आहा, मोर पेपीस देन द पोप म्हणून। म्हळ्यार अच्छे दिन जनते खातीर येवपाक जाय, फक्त अडानी खातीर न्ही। तुमचें डिसिजन ऑलरेडी पयर तुमी ग्रीन सॅस देंवयलेलें आहा, अडानीक फायदो जावपाक आनी तुज्या मतदारसंघात धूल खावपाक। बिलिंगाचे आयज अख्ख्या गोंयांत जो बोवाळ जाता, आमी गेल्या फावटी एक स्पॉट बिलिंगाक आउटसोर्स करून एक कंपनीक दिल्लें काम, बेंगलोरची पार्टी। तेणी जे लोकल हांगासून भुरगे कामाक घेतलेले, ते भुरगे एज एन मॅन तांकां फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स ते मदींच सोडपाक लागले, वचपाक लागले। तेन्ना जप्प करून मनीस मेळना जाले जाल्यार ते रेग्युलर जायना जाल्यार आतां आमी डिसिजन घेतला की बिलिंगाचे जे आहा ते टोटल जेला कडेन दितले। आमचे कडेन 300 सुमार मिटर रिडर इन हावस आसा, प्लस आमी आतां एडवर्टिजमेंट केला ते 200 आमकां आनी हे एक स्पॉट बिलिंगाचे म्हणजे बिलिंगाचो प्रॉब्लम आहा तो विदीन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्लियर जावंक शकता। 20-20 दीस पयशे लोकांचे आपलेच कडेन दवरता। इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते मागीर डिफॉल्टर दाखयता का मेळटोकच मागीर रेकॉर्ड सारको जाता। रेकॉर्ड ऑनलायन आमचे कडेन येवंक जाय, पेमेंट केले रे केले करून डिपार्टमेंटाक येवंक जाय। स्पीकर सर, अलेक्स रेजिनाल्ड उलयतना इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचेर तेणी उलयतना कितें स्कॅम आसा केन्ना तरी आमी मेळून उलोवंक जाय। कारण अलेक्स रेजिनाल्ड उलयतना सांगपाक आमकां ऑपोजिशना भाशेन धर नाका। म्हाका दिसता ह्या हावजान हांव तरी हें डिपार्टमेंट पॉवर डिपार्टमेंट घेतल्या उपरांत तशें ट्रीट कोणाक करूंक शकना।
फोणेच्या बाजारकारांचो सोपो 20% वाडोवपाचो मुदलो उपाय मुख्यमंत्री पर्रीकारान सध्या काढला. बाजारकार ब्रेस्तारा पर्वयर येवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. पालिकेन पयलीं शेडी भायर आनी शेडी भितर बसपी बाजारकारांक 5 रुपयांचो सोपो वाडोवन 10 आनी 20 रुपये केल्लो. बाजारकारांनी ताचेर वाद घाल्लो. म्हयनोभर केस्तांवां चल्ले उपरांत आतां मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थी करून 6 आनी 12 रुपयांच्या सोप्याचो उपाय काढला. हाचेर बाजारकार शुक्रारा कितें तें थारायतले. फोंड्यांतल्या वेपाऱ्यांनी बिरेस्तारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची विधानसभेत भेट घेवन सोपो प्रस्नाचेर उलोवणी केली. ह्या बसकेक उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी फोंडेचो आमदार लव मामलेदार आशिल्लो. फोंडे पालिका बाजारांतल्या सोप्याचो प्रस्न फाटले बरेच दीस गाजत आसा. सोपो पावणीकार बाजारांत बसपी वेपाऱ्यांकडल्यान एका चौकण मिटराक 20 रुपया जाल्यार भायर उक्त्यार बसपी फेरीवाल्यांकडल्यान 1 चौकण मिटराक 10 रुपया मागतालो. वेपाऱ्यांनी सोपो दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान थंय बरोच बोवाळ जातालो. बुधवारा वेपाऱ्यांनी बाजार बंद दवरून निशेध मोर्चा काडिल्लो. एका चौकण मिटराक 5 रुपया इतलोच सोपो दितले अशें वेपाऱ्यांचें म्हणणें आसा. फोंडे पालिका अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आयकून घेतल्या उपरांत मार्केटांत बसपी वेपाऱ्यांकडल्यान एका चौखण मिटराक 12 रुपया जाल्यार मार्केटा भायर बसपी वेपाऱ्यांकडल्यान एका मिटराक 6 रुपया सोपो घेवचो अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्याचो हो प्रस्ताव शुक्रारा जावपी बसकेन दवरून निमणो निर्णय जातलो. प्रपोजल दिला की ऑलरेडी ऑक्शन जाल्लें आसा, एग्रीमेंट हॅज बीन सायन आनी त्या पावणी पळय हें घेतल्या ताका नुकसान जावचें न्ही म्हणून 6 रुपया आनी 12 रुपया ह्या हेजेर तांकां ऑफर दिल्या. फ्रोम टुमोरो दे वील चार्ज 6 रुपीज इन ओपन प्लेस, 12 रुपीज इन शेड. अशें आसा तुमकां, तुमी यू कॅन डिस्कस एंड देर आफ्टर टेल अस सो दॅट वी कॅन मेक फर्दर डिस्कशन्स. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू. गोंयचे न्हंयाच्या वाठारांतले नुस्तेकारांची घरां साल्वार करूंक CRZ कायदो सुदारचो पडटलो. गोंयचे पर्यावरण मंत्रालय ते खातीर केंद्रीय मंत्रालया कडेन शिष्टमंडळ व्हरतलें म्हूण अलिनान उतर दिलां. नुस्तेकारांक नोटीशी येतात, घरदारां सारकीं करूंक मेळनात, तांचे कडेन मालकीचे डॉक्युमेंटूय नात म्हूण मडकेकारान प्रस्न काडिल्लो. अलिना म्हणटा नुस्तेकारांनी घरांचे रेग्युलरायझेशनाक पयलीं अर्ज करचे पडटले. घरां 1991 पयलींची आसल्यारूच CRZ कायद्यांत दुरुस्ती केले उपरांत तांचे अर्जाचेर सरकार विचार करतलो. The action taken being to protect the houses coming under CRZ of the traditional fishermen from the coastal areas. If there are violations, then in order to consider these violations, we will have to bring certain amendments to the Act. However, as of now, all the coastal dwellers have not yet applied for regularization, so they need to apply for regularization. रिवर बेल्टाचेर जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे कितलींशींच वर्सां आपले पोट भरपा खातीर नुस्तें मारपाक किंवा बाकीचे इतर वेवसाया खातीर सेटल जाल्ले आसा. ह्या लोकांचो आयज प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तांकां जर फाल्यां रिपेर करपाक जर घर गेलें, रिपेर करपाक जर सुरू केलें जाल्यार तेंचो एक प्रश्न आता तांकां कोण तरी शेजारी किंवा पब्लीक तेजो दुश्मन आसलेलो कंप्लेन करता. टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ दीस पीपल, वॉट गव्हर्मेंट हॅज टेकन द इनिशिएटिव्ह टू प्रोटेक्ट दीस पीपल. The state intends to submit these concerns of the committees to the MOEF, Government of India, for consideration. In regard to this, the state will also lead a delegation to meet the Honorable Minister for Environment in order to ask for the necessary amendment to the Act, CRZ Notification 2011. घेऊ एक विराम.